महादेवाकडे बघता. हाय सगळे करता करविता तो आम्ही फक्त निमित्त मात्र. स्वामी 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 तुम्ही म्हाका महादेव आणि सतीची कथा सांगताले. तुम्ही ती पुरा करूच ना. महादेव आणि सती एकमेकाचे खूप मोग करताली. सती बापू दक्षाच्या मर्जी विरोधात महादेवाकडे लग्न जाता. दक्ष एक दिस व्हड अनुष्ठान करता. दक्ष सगळ्या देवाक आमंत्रित करता पण महादेवाक आमंत्रित करीना. मुखार किने जाता स्वामी? मुखार सती अनुष्ठानाक वचपाक वता. ती महादेवाक म्हणटा आपल्या आवयगेर वचपाक आपल्याक आमंत्रणाची कसली गरज. जेन्ना ती थंय पावता तेन्ना दक्ष तिचो अपमान करता. तिच्या घोवाक म्हटल्यार महादेवाक वायट वायट उतरां दिता. हर सुवाळ्यात आपल्या घोवाचो केल्लो अपमान सतीच्या काळजाक लागता आणि ती थंय यज्ञकुंडात उडी घेवन आपले जिवीत सोंपयता. पुरो स्वामी 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 सतीन अशें कित्याक केलें? कारण ती एक पतिव्रता बाय. आपल्या घोवाचो केल्लो अपमान सहन जालो ना तिका. अशें अपमानीत तोंड महादेवाक दाखोवपाक शकली ना ती. अपमान कोणे केलो आणि कोणाचो केलो आणि भोगचे मात्र सतीक पडले. हे सगळे विधिलिखित असता देव. विधाता दर एका घडणुकीतल्यान कितें तरी संदेश दिवपाक सोदता. आमकां मनशाक मात तो समजना. हे अशेंच निरंतर घडटले. जे सतयुगात घडले तेच त्रेता युगात घडटले. तेच द्वापार युगात आणि कलियुगातूय बी घडटले. रूपा वेगळी असतली